प्रशासनाच्यो येवजण्यो तश्योच हेर सुविधा नागरिकां मेरेन व्हरपाच्या हेतान सोमारा ग्रामीण मित्र ह्या येवजणेक सरकारान चालीक लायल्या। महसूल खात्याच्या अध्यक्षताये खाला सुरू जाल्ल्या ह्या सेवेचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें। सरकाराच्यो 179 सेवा ह्या उपक्रमा वरवीं लोकांक डिजिटल माध्यमांतल्यान मेळटल्यो, जाल्यार 14471 ह्या हेल्पलायनी वरवीं ह्या सेवेचो गोंयकारांक लाव मेळटलो। पयलीं 121 आणि आता बाब रोहन खंवटे यांच्यानी 179 केल्यो। ऑल डिपार्टमेंटाच्यो सर्विसीस तुमच्या थ्रू लोकां पर्यंत पावोवच्यो म्हणून आमी टायप केले आणि तेन्ना पळयलें की तुमी खूब बऱ्या पद्दतीन हें काम करपाक शकता। म्हणून तर आज गोंय सरकारान तुमचेर विश्वास दवरला। गोंय सरकारान ज्या पद्दतीचो विश्वास तुमचेर दवरला तो विश्वास सार्थ करपा खातीर आणि ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्या म्हणण्यानुसार सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास हो खूब महत्वाचो आसा आणि हे जर आमी करपाक शकले जाल्यार खऱ्या अर्थान आमी डिजिटली पुराय गोंय कनेक्ट करपाक शकतले। स्वयंपूर्ण गोंय आमी कित्याक करपाक शकले तर स्वयंपूर्ण मित्रां खातीर जे स्वयंपूर्ण मित्र दर शेनवारा वचून ग्रामपंचायतीत बसता आणि तांच्यांनी म्हटलें इट इज एन वॉटर फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, एवरीथिंग जे 10 फोकल पॉइंट्स काढले, उदक त्यांच्या घराकडे, लाईट त्यांच्या घराकडे, टॉयलेट त्यांच्या घराकडे, DSSY त्यांच्या घराकडे, शेतकऱ्यांचे कार्ड त्यांच्या घराकडे, हे कित्याक जालें स्वयंपूर्ण मित्रां खातीर। आणि डिजिटली गोंय जर कनेक्ट कोणा खातीर जातलो आसत जाल्यार तो ग्रामीण मित्रां खातीर जातलो, तुमच्या खातीर जातलो। म्हणून मित्रांनो, आज हांव चड वेळ उलोवपाक येवंक ना, म्हटल्यार आज आमी स्वातंत्र्याच्या पूर्व संध्येक हो एग्रीमेंट म्हणजे CSCs आणि गोंय सरकार हांच्या मदीं सायन करता आसतना गोंय हे देशातले पयले राज्य आसा की अशा पद्दतीन डिजिटली ग्रामीण भागात कनेक्ट जाता आसतना अशा पद्दतीन ग्रामीण मित्र हे एकत्र येता आसतना आमी पळयतले की हांव पळयताना की कॉमन सर्वीस सेंटराक सातत्यान वेगवेगळ्यो सर्विसीस ज्यो तुमी दिवपाक शकता, नो डावट म्हणजे तुमी गोंय सरकारच्यो सगळ्यो सर्विसीस इजिली तुमी दितले, तुमकां ल्हानसो रेम्युनरेशन भितूंतल्यान मेळटलो। म्हाका खबर आहा इट इज नॉट अ बिग थिंग। आमी म्हटलां की तुमी जो आतां 200 जर सर्विसीस क्रॉस केल्यो आसत जाल्यार आमी 5000 ऑनरेरियम तुमकां एवरी मंथ हे पे करतले। ताची सिस्टम तुमी केल्ली आसा, एवरी मंथ 5000 ऑनरेरियम पे करतले। हाज्या फुडें वचून आमी जें सांगलां की EDCच्या मार्फत सॉफ्ट लोन आणि तेय बी कितले जो ग्रामीण भागात आसा आणि जर वुमन आसा जाल्यार कितें 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आमी 2 लाख रुपया लोन जे आहा हें तुमकां दितले। तुमच्या सेंटराचो ब्रँडिंग जावपाक जाय, तुमच्या सेंटराचेर कळपाक जाय। आयज पर्यंत तुमचें सेंटर खूब कमी लोकांक खबर आसतालें, बट तें सेंटर हे केंद्र सरकाराचें आसा, तें सेंटर गोंय सरकाराचें आसा हें लोकांक कळपाक जाय। आणि त्या सेंटराचेर आपल्याक जर कसल्यो सर्विसीस केंद्र सरकाराच्यो जाय, आपल्याक जर खंयची सर्वीस गोंय सरकाराची जाय जाल्यार एका अर्थान आमी सरकाराच्या ऑफिसाची चावी तुमच्या कडेन